ओके. आज कितले दीस जाले तुमी हांगा कितें प्रोग्रेस जाला? आयज आमचो 44th डे आनी आयज सगलो लोक बदललो आहा हिंगा. कितें लोक आमकां विचारीत रावता कित्याक आमी हिंगा कित्याक बसले म्हणून काम तुमचें चालू आहा. आतां तुमकां सांगूंक सोदता हांव हें 10 दीस पयलीं काम सामकें स्लो जालेलें. सो आमी मिडियाक इन्फॉर्म करूंक ना पूण आमी कितें जालें हांव प्रसाद आनी आनी वचून आमच्या MLAक मेवले. टोणीन सांगलें हिंगा काम स्लो जाला कितें प्रॉब्लम आहा. टोणीन सांगलेलें आपणाक खबर ना. टोणीन सांगलें आमच्या MLAन सांगलें आमकां CMाक मेळोंक गेलें. सो इमिजिएटली आमी CMाक मेवले ती दिसाक 4 दिसांची आदली खबर. सो CMाक आमी सांगलें काम मातशें स्लो जालां कितें प्रॉब्लम आहा. CM म्हणूंक लागलो काम सामकें फूल स्विंग चालू आहा पूण आमी ताका तरी सांगलें ना म्हणून. ताणें PCक फोन मारलो PWDक आनी ताणें अपडेट गेल्लो. मागीर दुसरे 2 दिसान काम परतून एज पर कितें आहा तें चलता. सो वी आर सॅटिस्फायड अगेन. आतां पळयता आतां मुखायलें लेवलिंग करता आनी केन्ना आमकां पोजिशन CMान आमकां एश्युरन्स दिलां परतून की हें काम तुमचें 100% करता म्हणून. आनी रावले आमी आतां केन्ना पासून काम कॉमेस जातलें आमचें. आनी फायनल वॉल आहा ती ह्या फाल्यां ताणें सांगलें बंद करता म्हणून. आनी बाय एटलिस्ट वी एक्सपेक्ट एटलिस्ट बाय 10th of January कितें पुणी आमकां पोजेशन या कितें पुणी दिवपाक लिगली कितें आमकां दिवपाक. कित्याक आयज चड दीस जाले आमकां बसून हिंगा. आमी बसतले हिंगा. आमकां थिंगा पोजेशन दिवसोर आनी कितें आमचें सेटल जावसोर आमी हिंगा आसतले. आमी म्हणजे सगळ्यांक एकूच मत आहा की बाबा आमी आमच्या लायव्हलीहुडाक झगडटा आनी हें काम कंप्लीट जावंक जाय आनी कंप्लीट जालें म्हणून आमी उठतले हिंगा.